आज जे डिक्लेअर केला आमच्या WRD मंत्री बाब सुभाष शिरोडकरान की कोड्रा जे प्रोजेक्ट येवंक सोदताले हाडूंक सोदताले ते IIT जंय 12 ते 14 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन एक्वायर करपाचो जो प्रोसेस सुरू केल्लो सरकार हाजे ते मुखार व्हरचेना म्हणून आता आज दनपारा सुभाष शिरोडकरान जे डिक्लेअर केला हाचे आमी स्वागत करता। पूण स्वागत करता आसतनाच जे तरेन प्रोजेक्ट सरकार हाडटा, जे तरेन जंगलां काबार करूंक सोदता, जे तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून लोकांच्या माथ्यार थापूंक सोदता हाजो आमी सदांच निशेध करतले। आनी जंय जंय लोक उठ्ठले ते मागीर पेडणे टू काणकोण आसूं वास्को टू मोले आसूं, जंय जंय लोक उठ्ठले लोकां बरोबर गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी बाब विजय सरदेसाय सदांच उबो आसतलो। फाटले दिसांनी आमचे अध्यक्ष आनी आमची पुराय टीम थंय गेल्ली, स्थानिकां बरोबर आमी चर्चा केल्ली, तशेंच थंय आमी एक लोकांक हे करून एक कायदेशीर लढो दिवपा खातीर आमी तयारी केल्ली आनी पूर्णपणे एक सर्वे करून कायदेशीर मार्ग कशे वचपाचे हाजी एक हे चालू आशिल्ले। पूण हे चालू आसतनाच सरकारान आज डिसिजन घेतला की ते स्क्रॅप करतले म्हणून। सो हाज्या मुखार जर सरकार कितें प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता जाल्यार डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट करात। लाखांनी लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन तुम्ही काढून नॅशनल इन्स्टिट्यूटान तशें केंद्र सरकाराक दिनाकात, कारण गोवा हॅज टू बी सेव्ड फॉर पॉस्टॅरिटी। आणि जंगलां जी आसा 12-12 लाख स्क्वेअर मीटर 14 लाख स्क्वेअर मीटर जंय फ्लोरा फॉना आसा, जंय शेतकार भाव आसा, जंय आमचे ST समाजाचे भाव आनी भयणां रावतात, जंय आपले पोट भरतात, त्या भायर वाघ म्हणात, बिबटे म्हणात, असंख्य संख्येन जनावरां थंय आशिल्ल्यो असल्यो जमनीचेर तुम्ही दोळो घालचो न्ही, कारण हे जर फ्लोरा आनी फॉना आनी जमनी आमी जर काबार करूंक लागल्यो जाल्यार डिझास्टरूय जातले। त्या भायर तुम्ही जे जिओग्राफिकल जे हे आमचे आसात लोकांचे ते तुम्ही हालयतात। सो आमी मागता सरकारा कडेन जे जे प्रोजेक्ट तुम्ही हाडूंक सोदतात सरकाराक लोकांक पयली विश्वासान घेयात। डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट करात, नॉट डेव्हलपमेंट विथ डिस्ट्रक्शन। आमी जे परतून एकदां सांगतात की जे जे इश्यूज येतले, जंय जंय लोक उठ्ठले थंय थंय गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी बाब विजय सरदेसाय लोकांक उबे मागतले रावतले। त्या भायर कोडा जे लोक आसा हांकां आमी परबी दितात की ते एकवटान रावले। खूब तरेचे तांच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न जालो, पूण जे तरेन तांणी एकवट दाखयलो, एकचार दाखयलो, हे संपूर्ण गोंया खातीर एक एक्झाम्पल जावन आसा की लोक जर बरोबर रावले, एकवटान रावले आनी ओपोजिशन पार्ट्यो जर एकवटान रावल्यो जाल्यार सरकार आपले पाय फाटल्यान घेवंक शकता। सरकार जे प्रोजेक्ट माथ्यार थोपूंक सोदता तेय फाटल्यान घेवंक शकता। एक क्लासीक उदाहरण म्हणल्यार जे IIT आज स्क्रॅप केलें।